पेडण्यासून येयल्यात मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे CHC लागून जे नवीन बिल्डिंगेचें काम चालू आहा हे खरें म्हटल्यार 2019 त्या हॉस्पिटलाचें ओपनिंग जावपाचें आसलें टील डेट तेचें कांय जावंक ना. सो ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी मांद्रे आमी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई हांकां आमी निवेदन दिल्लें आनी तेंच्याच एका सांगण्यानुसार आमी आयज आमचें डेलिगेशन घेवन अध्यक्षाच्या अध्यक्षाचे सकयल आमी एक मेमोरंडम दिला DHS डायरेक्टराक की तेतून जाता तितले बेगीन लक्ष घालून ते सुरू करचें म्हणून. सगळे कडेन प्रोपगंडा आसली प्रत्येक वेळाचेर आमी थंय जेन्ना शासकीय कार्यक्रम जातात तेन्ना आमी पळयता की डेटी दितात आनी कारण लास्ट जी डेट आसली ही 26 जानेवारी दिल्या पूण 26 जानेवारी हार्डली येवन तेकलेलो 4 दिसांनी 26 जानेवारी येता पण थंय कसलेंच काही एक तेची तयारी ना. हांव त्या हॉस्पिटलाच्या कुशीक रावता आनी ताका लागून एक आमचें जें तळमळ आसा ह्या हॉस्पिटला संदर्भात की पूर्ण पेडण्यातले लोक एक बरे सुसज्ज आरोग्याच्या दृश्टीन एक जी अपेक्षा धरून आसात ते आमकां पेडण्यानूच मेळटलें म्हणून तेचे पासून वंचीत जायत आसात. 26 तारखेक वेगळ्या कार्यक्रमांची थंय आमी आतां घोशणा केल्ली आयकल्या पण हॉस्पिटलाच्या संदर्भान स्पेशली हेल्थाच्या संदर्भान हांगासरलो जो प्रतिनिधी जाका निवडून दिला तेणें हेचेर आजून पर्यंत आमकां दिसना कितें तेणें पावलां फुडें मारल्या सांगलें वयता की काम चालू पूण आजून थंय तुजें प्लंबींग इलेक्ट्रिफिकेशन स्टाफ बाबा थंय कोण भरती करतले जो ग्रावंड स्टाफ आहा थंय लागतलो तेची कांय येना डॉक्टरांची आजून तरतूद कांय एक ना आनी कशा परिस्थितीन हें फुडें हॉस्पिटल वयतलें हें कळपाक मार्ग ना. जशें हांवें म्हटलें की जें 2019 स्टार्ट जावपाचें हॉस्पिटल टील डेट ओपन जायना जेचो सुरवातीचो एस्टिमेट कॉस्ट आसलो 48 crores जो आतां वाडोवन 52 पावला पूण तो कितलो वाडटलो काय कितें 75 पावतलो काय तो 100 पावतलो आनी अशेंच आमकां पेडणेकारांक फुटेल वयतलें काय कितें. बाकीचे जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार इतर आमी पळयलें जाल्यार सगळ्या रस्त्यांक आमी पळयता जाल्यार रंगरटी चल्लेली आसा तेचेर कोट्यान रुपये खर्च जाता पूण एखाद्या थंयसरले जेन्युन जी प्रायोरिटीन जी आमची समस्या आसा जे आमकां खरी म्हटल्यार तेची तरतूद करपाक जाय आसली ती आरोग्याच्या दृश्टीन आसली तेचेर कांयच केलें वचना. हेचें दुख्ख जाता आनी ताका आमी दर वेळार आमी थंय पेडण्या स्थानीक आमच्या पत्रकारांक घेवन वगैरे आमी अनेक वेळाचेर आमी आमच्यो मागण्यो मांडलेल्यो आसात पूण आज आमकां दिसलें की आमी सरळ धडक आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस जे डायरेक्टराक मेळोन तांकां एक मेमोरंडम दिवन तरी पळोवया की तिची कितें थंय म्हण आसा पळय तें तिणें आश्वासन दिलां की आपण तेतून लक्ष घालता आनी जाता तितले बेगीन आपण हें करून घेता. डिले कित्याक लागून जाता असो दिसता तुमकां? जर थंय आमी जर विचारलें केन्नाय जर प्रश्न केलो जाल्यार विशय येता की फायनान्शियल तरतूद आहा म्हणून. म्हाका दिसना एखाद्या खंयच्याच प्रोजेक्टाची फायनान्शियल तरतूद केल्या शिवाय तो प्रोजेक्ट उबो जाता म्हणून तेचें टेंडरूच जावचें नासलें ताका फायनान्शियल अप्रुवल ना जाल्यार वर्क ऑर्डरूच जावची नासली. कित्याक डिले करतात की एखाद्या म्हाका अशें दिसता की थंयसर जे प्रतिनिधित्व करतात तेंच्यांनी आजून तो आपल्या काळजाचो विशय करून घेवंक ना. तांकां पयलें जाल्यार आमी तुमी पळयलां आसतलें कित्येक वेळाचे इतर जे इव्हेंट जे चल्ल्यात पळय ते मोठ्या दिमाखान चल्ल्यात तेंचे रस्ते तुमी चोपड्या भितर सरशात जाल्यार रस्तो लचता पूण वयर पळयशात जाल्यार सगळें आसता जे पताका ज्यो तुजे पोस्टरबाजी आसता पळय ती सारकी म्हणजे दिमाखान व्हडल्यान हें दिसता आनी रस्त्यार पळयशात लज दिसता. ही परिस्थिती आहा आमची. पूण हितून तुमच्या MLAन कितें इंट्रस्ट घेवन हांव हेल्थ डिपार्टमेंट पळय MLAन जर इंट्रस्ट घेतलेलो आनी हें जर काम फुडें गेलें जाल्यार आमकां पणजे येवपाची गरज पडची ना. MLAक आमी थंयसरल्या लोकांनी निवडून धाडला हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली म्हणून ताका लेजिस्लेशन करपाक तेचें काम आसता हें सगळें पाठ पुरावो करून तें जाता तितलें बेगीन करपाचें. डेटी बसल्यो तुमी आनी हे जाहीर रित्या डेटी दिल्ल्या ते हांव सांगता अशेंतलो भाग ना ते रेकॉर्डाचेर आसा कितल्याशा थंयसरल्या प्रसार माध्यमांच्या हेचेर दर वेळाचेर 4 म्हयन्यान 2 म्हयने आतां लास्ट डेट दिल्ली 26 जानेवारी. निदान तुमी डेटी तरी दिवन त्या आमच्या पेडण्याच्या लोकांक तुमी फटोवं नाकात. पळय ज्या परिस्थितीन तें काम जर पळयलें आमी जाल्यार त्या कामाक म्हाका दिसता अजुनूय 4-5 म्हयने वयतले. म्हाका दिसता तें बिफोर मन्सून्स हे हॉस्पिटलाचें ओपनिंग आनी पूर्ण ओपनिंग अशें फाटल्या 2022च्या इलेक्शनाच्या वेळार पयलीं अशें तेचो एक असोच मोठो शामियाना मंडप वगैरे घालून तेचें उद्घाटन जाल्लें. लोकांक दिसलें की आतां हॉस्पिटल हें सगळ्यांक ओपन म्हणून पूण परत आसलें तशें पट्टी मारून दोळ्याचेर पट्टी मारून थंय जर पळयलें जाल्यार एक डायलिसीस युनीट स्टार्ट केल्लो आनी त्या डायलिसीस युनिटाच्या लिटरली पळयलें जाल्यार तुमी 2च पेशंट थंय ट्रिटमेंट घेतात, तिसरो पेशंट ना ह्या व्हडल्या हॉस्पिटलांत. तें 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा आनी तें GMCन संलग्न करून आसा.
सो डेडलायन कळटा आमकां की तें काम डिले जालां तें काम पूर्ण करपाक तें ओवरनायट जावचें ना पूण तरी सुद्दां ते 4 ते 5 म्हयन्यान पूर्ण करपाक जाय कारण दर वेळाचेर एवरी अल्टरनेट इयर पयल्या जाल्यार तेचे रंगाचेर जे पयशे मोडटात ते मोडपाची गरज ना पूर्ण करा आनी मागीर रंग काम करा आनी मागीर तेचें उद्घाटन करा हेल्थ मिनिस्टर थंय 1-2 वेळाचेर येयला तेणें सुद्दां तारख्यो दिल्ल्यो की एकदा तर तो रेकॉर्डार की आपूण 9 म्हयन्यान करता त्या 9 म्हयन्याक आतां सादारण ना म्हटल्यार 5 वर्सां जालीं